दीस सोमार, जुनाची 23 तारीख 2025. पहिले वाचप, उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 12 वोळ 1 ते 9 पर्यंत. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायज्या गोत्रामदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपसयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तुतें करतलो, आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांव शिराप घालतलो. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुज्या उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सर्वेस्पराच्या उतरांक पाळो दिवन अब्राहम भायर सरलो आनी लोटी ताचे सोबें गेलो. अब्राम हारान सोडून गेलो तेन्ना ताका 55 वर्सां प्राय. अब्राम आपले बायल सारायक, आपल्या पुतण्याक लोटाक आनी हारानांत तपून जायल्लें सगळें धन दिवरवें आनी आपल्या साकरांक आनी साकरणींक घेवन कानान देशाक पयणकन गेलो आनी थंय पावलो. अब्राम शेकेमाच्या पवित्र जाग्यार म्हणजे मोरेच्या पवित्र रुखासरशीं पावसर त्या देशांतल्यान मुखार गेलो. त्या काळार कानानगारां त्या देशांत वस्ती करतालीं. सर्वेस्पोर अब्रामाक दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, हो देश हांव तुजे संततेक दितलो. आनी आपणाक दिश्टीक पडलेल्या सर्वेस्पराक ताणें थंय एक वेदी बांदली. तो थंय तावन बेतेलाचे उदेंतीक आसलेल्या दोंगराळ प्रदेशाक गेलो आनी थंय ताणें आपलो तंबू मारलो. त्या तंबाचे अस्तमतेक बेतेल आनी उदेंतीक आई म्हणलो गांव आशिल्ले. थंय सर्वेस्पराक ताणें एक वेदी बांदली आनी सर्वेस्पराचें नांव ताणें उलो मारलें. उपरांत अब्राम नेगेबाचे वाटेन पयण करीत गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 33, 12 ते 13, 18 ते 19, 20 आनी 22. श्लोक. जे परजेक सर्वेस्परान आपलें दायज कन्न विंचल्या ती खरीच भागी. जी परजा सर्वेस्परस आपलो देव म्हूण वळखता, जे परजेक आपलें दायज कन्न ताणें विंचल्या ती खरीच भागी. सरगार तावन सर्वेस्पोर सकला नदर घालन आसा देखून सगळे मनशाकूळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. श्लोक. जे परजेक सर्वेस्परान आपलें दायज कन्न विंचल्या ती खरीच भागी. सर्वेस्पोर जाल्यार आपली भयभक्ती आसल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर भरवसतल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तसो तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटायता. श्लोक. जे परजेक सर्वेस्परान आपलें दायज कन्न विंचल्या ती खरीच भागी. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. तसो आमचो आधार आनी आमचें ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी दया. श्लोक. जे परजेक सर्वेस्परान आपलें दायज कन्न विंचल्या ती खरीच भागी. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतनां पारखिता तसलें. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 7 वोळ 1 ते 5 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, हेरांची जडती करूंक वचा नाकात. ते दाळा तुमची जडती जावची ना. कित्याक जे परी तुमी हेरांची जडती करतात ते परी तुमची जडती देव करतलो. आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां तो मापतलो.
तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसर तुका दिसता मू? तुज्याच दोळ्यांत आसा तें आडें तुका दिसना कित्याक? आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसता, तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतले किसर काडूंक म्हाका सोडू म्हणून तुवें सांगचें कशें? कपट्या, तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवार्तेंत जडती करचे विशीं शिकोवण आसा. हेरांची जडती करिनाका, तशें केल्यार तुजी जडती जातली. पेल्याच्या दोळ्यांत आसलें किसर काडच्या की पयलें आमच्या दोळ्यांत आसचें आडें काडचें प्रयत्न करीचे म्हूण जेजू आमकां जागयता. आमची सूख पयलें वळखून घेवच्याक आपोवणें दिता. आमी सगळां सुखी करता, हें स्वाभावीक. हेरांची जडती करच्या की तांकां भोगसून तांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जेजू आपोवणें दिता. हेरांची जडती करिनासता तांकां सारके दिश्टीन पळोवंक सादी की. एकलो तुजी जडती करता वा तुका तिरस्कार करता तर तो ताचो अवगुण वा तुज्या जिणे परिवर्तनाक एक अवकाश. जेजूची शिकोवण पाळण हेरांतय बरें पळोवंक आमकां साध्य आसा. अशें बऱ्या संबंदांत जियोवन हेरांक आदर्श जावया.